कान कित्याक लागून व्हांवता? वॉट इज दॅट एक्चुअल? कान व्हांवप म्हणजे कितें? कान व्हांवप म्हणल्यार कानांतल्यान माती येता म्हणटा, पस येता म्हणटा, पीप आता है, पस आता है. सो वॉट इज हॅपनिंग इज आमगेल कानाचे पार्ट्स आसा, भायलो कान, मदलो कान जो आसता ते तातूंत इन्फेक्शन जालें. युजली केजे लागून जाता? रिपिटेड कोल्ड. अच्छा. अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, थंडी परतून परतून जाता. तेज लागून कितें जाता? एक ट्यूब आसता, युस्टेशन ट्यूब म्हणटा आमी तेका, मदलो कान आनी भितरले नाका पर्यंत, नाका फाटल्यानच्या जाग्या पर्यंत ते कनेक्टेड आसता. तेतूंतल्यान इन्फेक्शन किंवा ते ट्युबात कितें प्रॉब्लेम आयली तर इन्फेक्शन स्प्रेड जाता. ते इन्फेक्शन म्हणजे थंडी आसता ते स्प्रेड जाता मदली कानान. ते मदले कानान थंय वचून चाचली तर आनी ते ट्रिटमेंट घेवना अशें कितें जालें, मागीर तेका वाट खंयची? कानाचो पड्डो. कानाचो पड्ड्या होल जाता आनी थंयच्यान बुराक जाता आनी थंयच्यान ते पस भायर येता. बऱ्याचशे लोकांले थिंकींग अशें आसता की थंडी जशी नाकांतल्यान आयली तशी कानांतल्यान तेका थंडी येता, पण हे नॉर्मल न्ही. इट इज नॉट नॉर्मल टू हॅव कानांतल्यान कान व्हांवचे, हे नॉर्मल प्रकार न्हीच. इट मिन्स दॅट कानाच्या पड्ड्या भितर कितें तरी प्रॉब्लेम आसा आनी तेका लागून तो कान व्हांवता. तर एक तर ते काना पड्ड्या होल आसून जावं शकता. देन देर आर अदर कॉम्प्लिकेशन्स लायक अदर टायप्स. तेतूंतय इन्फेक्शन्साचे टायप्स आसता. आय कांट गो इन टू टेक्निकल डिटेल्स, बट तेज्यान थंयची हाड जिजू लागता. अच्छा. द इन्फेक्शन कॅन स्प्रेड टू द बोन्स ऑफ द इयर. तेज्यान हाड जिजू लागता, आजूबाजूचे हाड फाटल्यानचे बी जिजू लागता. तेज्यान आनी ते सिरियसनेस वाडता इन्फेक्शनाचे. ते इट कॅन बी तेजे कॉम्प्लिकेशन्स अशेंय जावं शकता की इन्फेक्शन कॅन स्प्रेड टू ब्रेन. ब्रेना पर्यंत इन्फेक्शन स्प्रेड जावं शकता. ह्या डिजीजाक आमी क्रॉनिक सप्युरेटिव्ह ओटायटीस मिडिया म्हणटा. तेतूंतय प्रकार असतात, एक सेफ अनसेफ अशें म्हणटा आमी. पण ते अनसेफ म्हणटा की देर आर हाय चान्सेस की इन्फेक्शन तुगेल ब्रेना स्प्रेड जावं शकता. एक तर ते एक प्रॉब्लेम जाता की आयकुपाक कमी येता, कान व्हांवते रावता. दॅट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. ते बरें बी न्ही. आनी दुसरें म्हणल्यार इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ब्रेन, टू द फेस नर्व, फेसाचे नर्व आसता, फेशियल नर्व, ते कानांतल्यान येता. तेका इन्फेक्शन लागले, बोन थंयचो इरोड जालो तर तुका फेशियल पॉल्सी, पॅरालिसीस ऑफ द फेस अशे कॉम्प्लिकेशन जावं शकता. सो परत हांव हे सांगू इच्छिता की कान व्हांवचो हेका लायटली घेवन यो. ओके. ते कान व्हांवता म्हणल्यार थंय कितें तरी प्रॉब्लेम आसा, कसलो तरी डिजीज आसा. तशें म्हण इम्पॉर्टंट आसा की तुमी ते एक कानाच्या दोतोरा कडच्यान चॅक करून घेवपा जाय आनी तो कितें सुचयता ते करपा जाय. कारण आज आमचे कडेन विविध प्रकारचे मेडिसिन्स अवेलेबल आसात, ऑपरेशन्स अवेलेबल आसात, टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आसा आनी बरें करून ते सगळे सारके करपा जाता. दुसरे म्हणजे डॉक्टर अवेलेबल आसात आनी डॉक्टरय अवेलेबल आसात. ते आसातच. वी आर ऑलवेज देर द सर्वीस. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल. आनी ना अशें ना. आमचे गोंयांत आसा, इंडियांत आसा, सगळे वी हॅव रीच्ड, वी आर ऑलमोस्ट इक्वलंट टू इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स द सर्विसेस वी आर गिविंग. बरोबर. म्हणजे ह्या प्रकार सांगतना आज आमचे कडेन गोवा मेडिकल कॉलेज हे सायडीक नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल आसा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, अँड लॉट ऑफ थिंग्स आर कॅरीड आउट विच इज ऑफ अप टू द मार्क. येस, डेफिनेटली.